या गाव्या नवे गीत सौम्या दिव्या कामितया नाम ताची वाकन्या मोक्ता सुप्रसर्या शुभवार्ते साक्षी सावूया गाव्या गाव्या नवे गीत सौम्या दिव्या दिव्या कामितया नाम ताची वाकन्या मोक्ता सुप्रसर्या शुभवार्ते साक्षी सावूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे कोड तुमचे सोबय आसो. तुमच्या सोबी आसू. जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो हे सकाळच्या वेळार बाळका जेजूक मान करूंक हांगा तुमी जमल्यात. आतां आमच्या जोडया दोळे आमचे धांपया. देवान आमकां हें वर्तें देणें जावन जिवे दिलां. हे जिवे जिवंक जाय अशी कृपा देणी सकत ताणें आमकां दिल्यात. जायते फावटी आमी उपकारी मनाची नासतना जियेल्ल्या खातीर सौम्याचे उपदेश पाळूंक चुकल्या खातीर ताचे लागचें बक्षाने मागया. आमचे उणेपण वळखून घेवन सांगात आमी मागया. हांव पत्की सर्वदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सरून सांगता. मनान चिंतून अनुसरून वायटा धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पथकां गेल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या बसून बेगीन सुद्दां संस्कार बरी सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करान प्रार्थना मागता. सर्वपिता देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पथकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सौम्या काकूट काकूट सौम्या काकूट काकूट Krista kakut kakut Krista kakut kakut Soumya kakut kakut Soumya kakut kakut प्रार्थुया. देवा आमच्या बाबा पवित्र समजचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचे थारायलाय. तुज्यो आज्ञा पाळून ससनाच्या जिविताक पावोवंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव. तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. उपदेशकाच्या पुस्तकांतलें वाचप. उपदेशक म्हणटा व्यर्थस व्यर्थ व्यर्थस व्यर्थ सगळें व्यर्थ. मनीस ह्या संवसारांत परिश्रमान करता त्या वावरा वरवीं ताका कितें फायदो. एक पिळगी वेता आनी एक येता
पूण पृथ्वी शाश्वत उरता. सूर्य उदेता, सूर्य अस्तमता, उपरांत आपूण उदेता त्या स्थानाक तो वेगी वेगी वेता. वारें दक्षिणेक वेता, उपरांत उत्तरेक डुंवता. वारें डुवन डुवन वेता आनी आपली भोंवडी परत सुरू करता. सगळ्यो न्हंयो दर्याक वेतात, तरी दर्यो भरना. ज्या जाग्याक न्हंयो व्हाळतात त्या जाग्याक त्यो व्हाळत आसतात. सगळ्यो वस्तू उपडोवन हाडतात आनी ती व्हरनूक उतरां पावनांत. दोळे पळोवन पळोवन तृप्त जायनात, कान आयकोन आयकोन दादोशी जायनात. जें आसलें तें आसतलें, जें केलां तें करतलीं. सुर्यापंदा नवें कांयच ना. पळया, ही एक नवी वस्त. अशें खंयचे वस्तू विशीं म्हणूंक जाता? आमच्या काळा प्रास भोव आदी ती आसली. आदल्या काळार जियेल्ल्यांचो उगडास आतां ना. फुडल्या काळार जियेतेल्यांचो उडास तांचे उपरांत येतेल्या मोदें आसचो ना. देवाचें उतार हें. देवाचें उदोडकार. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तूं आमचो आसरो. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तूं आमचो आसरो. मनशानो फाटी वसा अशें फर्मान दिवन मनशांक तूं परत्यान मातयेक फाटी व्हरताय. 1000 वर्सां तुजे दृश्टेन येवन गेल्ल्या कालच्या दिसा वारातीच्या एका वारा सारके. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तूं आमचो आसरो. तूं मनशाक उदकाच्या लोटा बरी ओन व्हरताय. ताची जिणी एक सोपान कशी. सकाळच्या दिसा जीव जातल्या तणा बरी. दीस उदेतना ते जीव जावन फुलता. दीस बुडतना ते भावून सुकता. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तूं आमचो आसरो. आमचे दीस मोटवे म्हणून आमकां विसरूंक दिनाका. तेदवा आमच्या काळजाक मेळटली जाणवा. सर्वेस्परा बदल तुजें मोन. केदोळ पर्यान रागा रावताय तुज्या सक्रांची तुका बिरमो दिसोन. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तूं आमचो आसरो. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तूं आमचो आसरो.
Alleluia, 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 Alleluia. हांवच वाट, हांवच सत आनी हांवच जिवीत म्हणटा सोमी. म्हजी मारिफत केल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापाशी वचूंक जायना. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसो. तुमच्या सोबी आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्या दिसांनी घडल्या सर संगतीची खोबार हेरोद उपारायाच्या कानांत पडली. तेदवा ताका ताच्या विशयांत कितें चिंतचें म्हणून कळ्ळें ना. कारण थोडे जण जुवांक जिवांत उठयला म्हणटाले. हेर थोडे एलिया दिश्टी पडला आनी थोडे पुर्विल्या प्रवादे मदलो एकलो जिवंत जाला म्हणटाले. पूण हेरोद म्हणटालो, जुवांचे शीस हांवेंच कापयले, तर हो कोण जायत? हाचे विशयांत कितें सकड हांव आयकतां. देखून जेजूक खुद्द पळोवंक तो आशेतलो. देवाचें उतर. जेजू ख्रिस्ताताई म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, एक दीस एक मनीस बाजाराक गेलो, या मार्केटीक गेलो. मार्केटीक वचून थोडे वस्तू ताणें हाडले. आनी घरा पावतस ताच्या त्या बॅगांत एक सिल्वर कॉयन आशिल्लें, एक सिल्वर कॉयन आशिल्लें. आनी दुसरे दिसा वचून त्या अंगडीक खंय ताणें वस्तू खाण गेले. ते सिल्वर कॉयन कितें आसा ताणें फाटी दिलें. ताका तो अंगडीकार विचारलो, तुवें कित्याक फाटी दिलें? तें तुका दोरयत आसलें न्ही गे म्हणून. ताकाच तो मनीस म्हणलो, म्हजे थंय दोग मनीस आसात, एक बरो मनीस, एक पाड मनीस. बरो मनीस म्हणलो, वचू तूं फाटी दी म्हणून. पाड मनीस म्हणलो, आळे तुका दोर, कांय जायना म्हणून. अशें हांव न्हिदोंक गेलो. न्हिदोंक गेल्ल्या वेळार हे बरो मनीस आनी पाड मनीस दोगेय झगड नाशिल्ले. एकलो म्हणलो तूं दोर, आनी एकलो म्हणलो तूं वचून फाटी दी म्हूण. अशें दोगय झगडन म्हाका समाधान मेळूं ना. ताका हांवें कालें गेलें, हांवें बरो मनीस जावन चिंतलें आनी तें कॉयनान तुका फाटी दिलें. म्हज्या मोगाळ इश्टानो, कोशाड आसा न्ही गे, आत्मा साक्षी. आयकलां गे शब्द कोशाड म्हूण आयकलां हांव. आयकना हें सकाळीं कळना न्ही थोडे फावटी. सकाळीं दोळे मा दुखते तांचे, कोशाड इल्ल्या वेळान दुखते जाता. हय, कोशाड आत्मसाक्षी न्ही गे. हय, आत्मसाक्षी. हे कोशाड म्हणलें मनशा थंय मेलें तर मनीस मेल्ल्या भशेनच. कोशाड जर तर मनशा थंय मेलां तर ते मनीस मेल्ल्या भशेन. कित्याक कोशाड आमच्या जिवितांत एक आरसो आसल्या भशेन. इट्स लायक अ मिरर. द कॉन्शियन्स इज मिरर टू द पर्सन. जर तो आरसो तूं फुटलो तर तुका कितें बरें कितें वायट म्हूण कळना. पुराय एकच कशें मनजाती भशेन. आयचें वाचप लुकाचें वांजेल आसा. लुकाचो बरयणार हें एक 3 लायन, चॅप्टर 9 वर्स 7 to 9. हे 3 लायन ह्या वांजेलांत ॲड करता. कित्याक तुमी हेच्या वांजेलांत एका मनशाचें नांव आयकलें न्ही गे. कोण आयकलें गे? रायन गे. आं, हेरोद राय आयकलें गे ना? सांगा तुमी.
ऐकले एरोद न्ही गे हांगा एरोद उपाराय म्हूण आसा एरोद उपाराय आतां ह्या हांचे विशीं दिल्ले आमी थोडी जाणवाय घेवची एरोद उपाराय ताका इंग्लीश बायबलान तुमी पळय जाल्यार एरा द टेट्राक म्हणटात गलेलिया त्या जाग्याचे वारेसदार तो जावन आसलो त्या जाग्याचे गलेलिया त्या प्रांताचे तो वारेसदार जावन आसलो आतां एरोद म्हणटाना आमकां पयलें उडास येवचें खंय एरोद म्हणटाना पयलें उडास खंय येता आमकां आ बाळोक जेजू जल्मात आसतना न्ही गे करेक्ट सोमा वय मू वय आतां हो एरोद त्या एरोदचो पूत ताका इरेड द ग्रेट म्हणटात ताका इरेड द ग्रेट ओ इरेड द टेट्राक समजलें गी समजलें गी आतां जेजू जल्मातना आसतलो कोण इरेड द ग्रेट गी ओ इरेड द टेट्राक आतां कितें जाता त्या एरोदेन कितें केल्लें त्या एरोदेन कितें केल्लें आ खालें गेलें कांय करूं ना गे पयल्या धाकटुल्या भुरग्यांक न्ही सगल्यांक जुवेशी मारलें कोण जुवेशी मारता कोण जुवेशी मारता कोणाचें कोशेड मेलां तो जुवेशी मारता कोणाचें कोशेड मेलां तो जुवेशी मारता एकत ताच्या उतरांनी एकत ताच्या करण्यांनी कोणाचें कोशेड मेलां तो जुवेशी मारता तुमी ह्या दिसांनी पेपरांत पळयलें आसा गी कालच्या पेपरांत एक त्या जाणांक शिक्षा दिला पळयलां गे तुमी त्या जाणांक वालेनशे एक शेट्टी स्त्रियेचे मांडो एकाडे पाय एकाडे कातन घाल्ले उडासा गे वालेनशा हय मांडो हांगा मेळ्ळो जप्पू मेळ्ळो न्ही एक पाय हांगा नंतूर मेळ्ळो आनी एक पाय आनी खंय मेळ्ळो कोण अशें करता कोणाचें कोशेड मेलां ताणें मात्र करूंक जाता तशेंच आमी एक सांगणी आसा तुमकां कळयता गे सांगणी माथ्याक वतलें उदक पांयाक देंवता न्ही गे आतां तुमी पळया ओ एरोद महान एरोद द ग्रेट कितें करता सगळ्या धाकटुल्या भुरग्यांक जुवेशी मारता कित्याक हळे बेतल्या मांदेक राय जल्माला न्ही गे अगे ताच्या रायपणाक बादाक येता म्हणटाना सगळ्यांक जुवेशी मारता आतां हो एरोद कितें करता हो एरोदी जेजूक जुवेशी मारूंक सोडटा ताकाच हांवें म्हळें माथ्याक वतलें उदक पांयाक देंवता आतां खंय आतां तुमी आयच्या वांजेल्याच्या क्रेंत उतरां पळया गे जेजूक खुद्द पळोवन तो आशिल्लो जेजूक खुद्द पळोवंक जर जेजूक निजायकी तो मेळोवंक आशिल्लो तर ताच्याच गांवांत तशेंच राज्यांत जेजू थंय काम करनासा बरें काम करनासा सालवासाचें काम करनासा ताका वचून मेळोवंक जाता नातलें गी आतां तो कदाळ जेजूक मेळटा कोता गी कदाळ मेळटा आमी पाशांव वचता एका वर्सा आमी पाशांव वचता एका वर्सा आमी पाशांव वचता एक फावटी लुकाचें एक फावटी मार्काचें एक मातेवाचें जुवांवचें कदाळ मेळटा जेन्ना जेजूक कुर्सामाच्या पयलें कोणा लागीं आपूण व्हरतात पिलाताच्या पयलें वरच्या पयलें एरोदा कडेन आपूण व्हरतात आनी एरोदा दाळ कितें करता आयचें वासय पळयावे देखून जेजूक तो खुद्द पळोवंक आशिल्लो जर तर ताका जेजूक पळोवन बदलोवंक मन आसलें तर कदाळाकी तो बदलत आसलो कदाळाकी बदलत आसलो आतां कितें करता जेन्ना जेजूक पिलाता कडेन आपूण व्हरच्या पयलें हाचे कडेन आपूण व्हरतात कोणा कडेन येत्या एरोदे कडेन आपूण व्हरतात आनी तो कितें करता त्यात जेजूची केळकुळां करता कोण केळकुळां करता कोणाचें कोशेड मेलां कोण केळकुळां करता कोणाचें कोशेड मेलां ताकाच तो ताका सोण सोडटा पिलाता कडेन वचून
आनी क्रमेन कितें जाता हाची गती इतलीच जाता. कशें कितें आतांचें कोशेड मेळ्ळें एक ताच्याच भावाची बायल ताच्या सांगात आसली. दुसरें ताणें कितें केलें कोणा जुयेशी मारलें जुआं बावतिस्वा जुयेशी मारलें. परतून या कोण जुयेशी मारता कोणाचें कोशेड मेलां. एक बरें येणार जी.एस. शिवरुद्रप्पा आयकलां गे तुमी. हय कन्नडा कवी न्ही गे. तो विडंबन बरयता कोर्तीच्या विशयान एक विडंबन बरयता. आतां हांवें जायते फावटी कोर्तीन पळयता आसतना थंय सगळीं येवन हें तें भास घेतात. खाले म्हणटात ನಾನು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಒಡ್ल्यान. ओके विडंबन ताचे वयर बरयता. एकलो मनीस कोर्तीचे लोपदोश ह्या उणेपण करून सुकोवन वचूंक जाता. कित्याक म्हळ्यार कोर्तीन कितें गरजेचें म्हळ्यार एविडन्स गरजेचें. तो एविडन्स ना तर कोणें सुकोवन काडयेत. पूण तो उपरांत बरयता थंय सुकोवन तुवें काडयेत तुज्या आत्मसाक्षीतून कशें सुकोवन काडशी तूं. तुज्या कोशेडांतून तूं कसो सुकोवन काडशी. तें कोशेड तुका कांतयताच. तें कोशेड तुका कांतयताच सोडना. अरियेपटी सांगता हाळे तुवें चूक केल्याय अरियेपटी सांगता तुवें अशें केलाय. तें कोशेड तुका उगेंच रावंक सोडना. आनी जर तर तूं ते कोशेडाक आयकून जायत हांवें चूक केल्या बरो जाता तूं भायर येताय तर बचाव नातल्यार तुज्या काळजान आनंद समाधान नंतना. कितले म्हणसर तूं धांवशी कितले म्हणसर तूं करशी. एक दीस ते देवाच्या मुखार रावंक आसा न्ही गी. एक दीस ते देवाच्या मुखार तूं रावंक आसा न्ही गी. तुवें मनशा मुखार कितें लिपोवन दवरलें कळचें ना. पूण देवा मुखार कितें लिपोवन दवरतलय देवा मुखार कितें लिपोवन दवरतलय. तर म्हज्या मोगाळ भावा भयणो देवान आमकां एक आरसो दिला आमच्या जिविताक. कितें बरें कितें वायट म्हणून समजूनचें एक सकत आमकां थंय दिता. जर तर आमी त्या कोशेडाक आमी स्पंदन करना तर आमचें कोशेडी मरतलें. आनी कदाळा कोणाचें कोशेड मरता तो मनीस मेल्ल्या भशेन. ताकाच आयच्या पयल्या वाचपांत उपदेशक म्हणटा व्यर्थच व्यर्थ सगळेंच व्यर्थ. पुराय बदलता. प्राय संबंध आमी करचें काम पुराय बदलता. एक दीस आखेर येता. हे आखेर येता आसतना त्या धन्य देवाक आमी सगळ्यांनी मेळोंक आसा. आनी तदळा आमच्या कोशेडाचेरच तपासून जातली आमी कितें केलां बरें केलां या वायट केलां. त्या मनशा भशेन हांव बरें करूंक चिंता आनी बरें करता. आयच्या वांजेलाच्या क्रेची उतरां पळया गी. जेजूक खुद्द पळोवंक आशेतलें आमी सगळीं जेजूक पळोवंक आशिल्ले न्ही गे. सगळीं हांव जावं तुमी जावं आमी समेजता वय की न्ही. हांगा जेजू पळोवंक मेळोवंक आयल्यात म्हूण. हय ह्या जेजूक पळोवंक मेळोवंक आयल्या उपरांत आमची जिणी बदल नातल्यार आमचें कोशेड मेलां. हे जेजूक पळोवंक मेळोवंक भेटोवंक आयल्या उपरांत आमची जिणी बदल नातल्यार आमचें कोशेड मेलां. नातल्यार आमी सगळीं दोळे धांपून ह्या दोळे उक्ते करून न्हिदून आसल्या मनशा भशेन जाता. तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो आज परत आयची वाचपां आमकां जागयतात. एक दीस आमच्या धन्य देवाक आमी भेटोवंक आसा. हांव बरें करून त्या सौम्य देवाक भेटतलो आनी ताचे लागची शाबासकी हांव जोडटलो. शाबास आनी बेश साकरा. ल्हान संगतनी तुवें विश्वासी म्हूण दाखयली. व्हड संगतीची तुका हांव जबाबदारी दितलो. तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो तीच कृपा ह्या मिसाळार आमी मागया. आमेन. आदुनायला कानिकांची भयाळ मोगाळ बापा पक्की वटरी भयांगे करी कानिक पुम तू
स्वीकार सोम्या मागता हो आमची तुझी बेसांव भूत आमची तुझी बेसांव वाय मुंडू तुका भेटून दिता भूकाळ सासू आसमूत पिता स्वीकार सोम्या मागता भूत आमची तुझी बेसांव भूत आमची तुझी बेसांव. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनकाने महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभाच्या आदावा सर्वेस्व मानून घे. सर्वेस्वर आमच्या बापा, तुझ्या परजेची तेणी प्रसन्न जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रक्तसो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी बाबातान सत मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळस कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमता. जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगडता. तीर बरोवशान ताच्या महिमेवत येण्याक अत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळपराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. उंसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच बरी जेवण जातस ताणें घाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घुट परगटुया. सोम्याची तुझे मरण आमी समरता. तुझे पुनर्जीवन आमी परगटा. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी अत्रेता.
तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अत्रेका. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुन्हा जिवंतपणाचो आम्ही भक्तीपणी उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सडोनीची खास तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन मागता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आम्हा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितमेचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवान बाप्पा, पीटर आमच्या गवळी बाप्पा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान तुझ्या आमच्या भाव भयणींची काकोट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुजे पजळीत म्हाका मोड पळोवंक फोवो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. ओंकार मरे देवाचे माये सांगाती भगवान तुझे तिचो पती भगवान धन दोता आनी सर कळे तुका बऱ्यान सगळ्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडोंदराची अजना मनान धरून ताणें शिकयले मागणे आमी भक्तीपणी मागया. आमच्या बापा सगीच्या तुझे नांव पवित्र जा. तुझे राज आमकां ये. तुजी खुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपडटो राज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे न्हे बरोवशा अनत्र्याक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटे आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्यार सोती उद्वेरी महिमा तुझे ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तो तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. एकामेका शांती दियात. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळ्ळी. आमी समेस्त सुभागी. सुम्या म्हाका फोना पयोत्राणीस म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये.
तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. सुमी म्हणटा, हांव बरो गवळी, म्हज्या गवळ्यांक म्हज्या मेंढरांक हांव वळखतां आनी म्हजी मेंढरां म्हाका वळखतात. प्रार्थुया. सर्गींच्या बाबा, तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बळ दिताय. आमच्या अस्खतकाये लागून परतून परतून आमी पडटा तेन्ना ह्याच बळान तूं आमकां दयेन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सडवणेचो फळ आमच्या जिणेच्या सालींत आमी बगीचो आमकां दाखयसो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सुवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्म आपलो आशिर्वाद तुमचेर वतो वचून या क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची ओडपकार दय करून बसा. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायची सकाळ मागता. गुड मॉर्निंग. ह्या हप्त्यांतली लितुर्जी अशी आसा, येवच्या बुधवारा दीस आमी जेजूचें ल्हान फूल सांत तेरेस हिचें फेस्त समरमतांव. उपरांत बुधवारा दीस आमी राखण बुडव्याचें फेस्त आचरण करता. तो दीस भारतीय पवित्र सभेन राष्ट्रीय विनवणे दीस म्हणून आचरण करूंक उलो दिला. इंटरसेसरी डे म्हळ्यार त्या दिसा देशाच्या आनी देशाच्या लोकांच्या गरजां खातीर मागोवंक आमकां आपोवणें आसा. हर एक वर्सा तो दीस हांगासर आमी मागणें, आराधन आनी नियाळान करचिता. आमचे दिसचे कॅरिस्मेटीक संचालन त्या दिसा सगळ्या दिसाची रेतीर हांगासर मांडून हाडटा.
सकाळी 9 वरां संजेच्या 4:30 वरांपर्यंत आराधन स्तुती देवाचें उतर आनी उपरांत मिसाचें बलिदान आसतलें. तें येवच्या बुधवारा दीस सकाळी 9 संजेच्या 4:30 वरांपर्यंत. तुमकां येदोळचो आमी कळयल्ले प्रमाणे कॅरिस्मॅटीक रेतीर ह्याच ऑक्टोबराच्या 11 आनी 12 तारखेर हांगासर चलता. रजेचे दीस ते तुमी सगळ्यांनी ह्या रेतीरेन भाग घेवन आत्मीक फायदो जोडूंक उलो दिता. ब्रदर प्रकाश डिसोजा बँड रावता. तशेंच दिएसीसचे आनी कर्मरिती याजक देवाच्या उतराचेर नियाळ दितले. ह्या रेतीरेक सुमार 15 लाख रुपये आमकां खर्च लागता. जर तुमकां ह्या दिशेन कुमोक करूंक खंडीत जावन अवकाश आसा, खंयच्याय एका वस्तूक तुमी स्पॉन्सर रावता जाल्यार तुमी आमकां भेटचें. देव बरें करूं. मीस पटयल्ल्या मनदेक बाब रायन पिंटो हांकां तुमचे नांवे दिनवासता नव्याना खातीर दिंबी मोडया. बाळका जेजूचें नोवें मनशांच्या भुरग्या सांगात रावन संतोष म्हणटा सुमी मनशाचो ही जावन जेयलो सतराच्या गजांनी तो मनशा भोवलो हो जाले नेणाऱ्यान शिकवलो जेजू मेस्त्री म्हणना म्हणलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतल्यान मनशान तांच्या सय गजांनी पावता. प्राग असो जेजू बाळोक म्हणटा कितले चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमच्या आतां आमी जोडया दोळे आमी धांपया. जायते इरादे घेवन आमी हांगा आयल्या. कुटुंबाचे वैयक्तीक फिरगस कुटुंबाचे आमच्या वाड्याकारांचे आमच्या इश्टांत सैऱ्यांचे ते पुराय इरादे जेजूच्या पांया तळा आमी समर्पया. प्रत्येक रितीन आमी मागया. विविध पिडयेन ओळच्या आमच्या भावंडा पासत तुमी मागता आसतना आमच्या ब्रदर ग्रेगरी सिनियर ब्रदर ताच्या पासती मागात. ताच्या बरी भलायकी पासत मागीर आमी आमच्या कुटुंबा पासत कुटुंबांत आसच्या सर सान्या पासत मालगडे थंय आसात, वडीलां आसात, भुरगीं आसात, युवक युवती आसात. जिवितांत बरें पोवन आशिवन बरें शिकाप जोडच्याक बरो फुडार जोडच्याक बरो सांगातपण जोडच्याक ह्या इराद्या पासत आमी मागया. आमी प्रत्येक रितीन मागया. जायतीं भुरगीं तांच्या आवय बापायक आयकनात असल्या कुटुंबा पासत आमी मागया. तसो बाळक जेजू तांचें मोत उजवाडोवन दी. आमी प्रत्येक रितीन मागया. आमची जायतीं कुटुंबां विविध कश्टांनी सांपोडल्यांत कळीत आसून कळीत नासतना जावं बरो कुटुंबांत जाग्या खातीर झगडें जावंक पुरो ह्या वैयक्तीक जिवितांत विच्छेदन दिवंक या डिवोर्स दिवंक आशेलां जावंक पुरो असल्या जाल्यार कुटुंबा पासून आमी मागया. ते सर्वेस्प देवाची विस्नार आशिर्वादां ह्या कुटुंबांनी भरते रितीन आसून दी आनी तांचें मन बदलून दिवन आमी मागया. कोणें आमकां मागोवंक सांगलां, कोणाक आमी मागणें बसयलां तांच्या पासत आमी मागया. आज उळव्या कुद्र्या पासत रॅली जाता आसतना ती रॅली बऱ्या रितीन जावचे पासती आमी मागया. सरकारी अधिकाऱ्यांनी राजकारणी तांचे मन बदलून ते आसच्या लगभग 40 क्रिस्तांव कुटुंबाक रातचें काम जावन दी म्हूण आमी मागया. आमची सत्य संवाद सांगाता घालून आमी मागया. हे बागे जेजू बळका आसता तुजो हात बेसोन उखललो आसता
तुका पातयेन उलो मारतेल्या सकटान दयेन आयक तुज्या बेसावांनी बर आमेन. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशीच संवसारांत जावं. नामान बरे कुटपेन बरले समतजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचो जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयका आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या अशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वदां. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयका आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. हे अजबाच्या जेजू बाळकाक आमच्या बेजार काळजाचेर एकाकूल तुजी दिश्ट घाल म्हूण तुज्या मुखार आमी सर पडोन मागता. तुजे इतले बिनमतीन बरयलें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकारून दी आनी इतल्या अत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे बैले सर कश्ट आनी रासपण तुजे कुमक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वता आमेन. बाळका जेजून आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण केलां. आमचें कुटुंबां आशिर्वाद केलां. आमचें काम वावर, आमचें घर, आमचें कितें कृशी आसा, आमच्या कुटुंबांत कितें मनशां आसा तांकां समेस्तांक त्या बाळकाचें आशिर्वादीत केलां. त्या बाळकाची जो अर्गां दिवया. उपकारी मनान मागया. हे बहु उदार बळो जेजू तुज्या मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केले देवडो उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुळती आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेन तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजापाच्या ही म्हाजी मरिफात तुजे भक्त सगळ्यांनी विचारून दी. चड लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दी. चड स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. आमची तकली बागोवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवे जियेत आनी राज करता ससनाच्या ससना. आमेन. तुमकां समेस्तांक बरो दीस मागता. हरकडी राखली म्हाका बाळकाची सूर. मुची दुकांसर पुसली तुवें बाळकाची सूर. हरकडी राखली म्हाका बाळकाची सूर. मुची दुकांसर पुसली तुवें बाळकाची सूर. वंदनचे सूर बाळकाची सूर. हरखाणी भोगलाप तुका बदांचे सूर. वंदनचे सूर बाळकाचे सूर. हरखाणी भोगलाप तुका सदांचे सूर. हर एका दिसा तुवेंच म्हाका चलयलो. हर घडी म्हाका तुवें बरेंच दिलयलें. हर एका दिसा तुवेंच म्हाका चलयलो. हर घडी म्हाका तुवें बरेंच दिलयलें. म्हजो मजदार तूं बाळो जेजू. म्हजो मजदार तूं बाळो जेजू. हर घडी राखली म्हाका बाळकाची सूर. म्हजी दुकांसर पुसली तुवें बाळकाची सूर. हर घडी राखली म्हाका बाळकाची सूर. म्हजी दुकांसर पुसली तुवें बाळकाची सूर.
मुखार पुत्रा सोमे हांव खान मोरया आशिर्वादी आमकां घेवन कशें करूं निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे